नमस्कार येवकार दोनपारच्या खबरान साहिल नाडुणकराचो येवकार खबरो विस्तारान येल्लापूर कर्नाटकात भिरांकूळ अपघात कर्नाटक राज्य परिवहन बसीचो एका पार्क केल्ल्या लॉरीक धपको 3 जाण आगताक सोंपले 60 जाणांचेर उपचार सुरू आसात। बस आंबेवाडी सावन मंगळूर वताली। कारवार जिल्ह्यातल्या येल्लापूर तालुक्यात येवपी हट्टीन बैल हांगासर बಳ್ಳारी कारवार या राष्ट्रीय महामार्गाचेर शुक्रवारी रात्री एक कर्नाटकाच्या एका बसीन पार्किंग केल्ल्या ट्रकीक धडक दिल्या कारणान त्या अपघातात 2 महिलासह एक पुरुष जागीच ठार झाल्याची घटना घडिल्ली आसात। तेज्यात 7 जण आसात ते गंभीर जखमी आसात। तेजेतल्या दोगांचेर येल्लापूर हांगासरल्या सरकारी आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आसात। 5 जणांका हुबळी हांगासरल्या KMC हॉस्पिटलात दाखल केल्ले आसात। जे 3 जाणां मृत्यू जाल्ले आसात तेंचे मृत्यूदेह आसात ते येल्लापूर हांगासरल्या सरकारी आरोग्य केंद्रात दवरलेले आसात। मृत्यू जालेल्या पैकी 2 महिला आसात त्यो बागलकोट हांगासरल्यो, तर जो पुरुष आसा तेजी वळख अजून पटोवंक ना। या प्रकरणाची नोंद आसा ती येल्लापूर पोलीस स्थानकात जाल्ली आसात आणि ह्या प्रकरणाचो तपास आसा तो पोलीस करीत आसात। पुरोडंडा खातीर प्रमोद फोंडे। पुलवामा जाल्ल्या हल्ल्यात आता मेरेन आनीक 5 जाणांक अटक केल्या। वापरिल्ली शस्त्रास्त्रां रिकवर केल्या म्हणून माहिती मेळटा। अजून खंय प्रकरणाचो तपास सुरू आसा। ह्या प्रकरणात आता मेरेन कोलवा पुलिसांनी 14 जाणांक उखल्ल्यात। मुजे घर स्किमीत मूळ गोंयकारांक तांच्या हक्काचे घर मेळटले। कोमनीदाद जमीन फाटल्या 40 वर्सां सावन आशिल्ल्या घरां नांवार करून कोमनीदादींनी राजकारण करिनासतना खंय सहकार्य करचे मुख्यमंत्र्याचो उलो। पणजे स्वातंत्र्य दिसाच्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयलो। हॅपीनेस इंडेक्साचो खंय उल्लेख बेकायदेशीर सुरक्षा एजन्सीक शिटकावणी। राष्ट्रीय सल्यूट सलामी सस। गोंयभर कितलेशेच आमचे मूळ गोंयकार हे सुद्धा कोमुनिदाच्या जागेत रावता आणि ही कोमुनिदाची जागा ही तांच्या नांवार करपा खातीर गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा 2070 अमेंडमेंट बिल 2025 हे हाडून तांकां आपल्या घराचो हक्क दिवपा खातीर आमचें सरकार हे प्रयत्नरत आसा आणि म्हाका आस्त आसा की कोमुदादीतले पदाधिकारी हाका सहकार्य करतले, जेणे करून की मूळ गोंयकार आणि गेली 40 वर्सां पासून हांगा रावपी समेस्त गोंयकार ज्यांच्या कॉन्ट्रिब्युशनात ज्यांच्यांनी सगळ्यांनी वांटो घेतला त्या सगळ्या जाणांक सहकार्य करचे हे कोमुदाद आणि बाकीच्या संस्थां कडेन हांव मागतां। ह्या बाबतीत कोणीच राजकारण करिनासतना सामान्य मनशाक आपल्या घरात व घरपणान रावपाचो अधिकार हो प्रत्येकाक आसा तो दिवचो हे तांच्या सगळ्यांकडे आयच्या दिसा हांव मागतां। सांग्यार आशिल्ली कुणबी विलेज प्रकल्प येता त्या 3 म्हयन्यां भितर पुराय जातलो आणि सांग्या सारकेल्या ग्रामीण भागांतल्यान आमी म्हणटा तशें आमच्या कुणबी ह्या संस्कृतीक आमी पुरातन परत एकदा लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न आमच्या सरकारात केला। हातूंतल्यानय बी ग्रामीण कारागाराक व्हडली संद ही उपलब्ध जातली। डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात आमी फर्मागुडी हांगासर आशिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो फोर्ट हो डिजिटल संग्रहालय रूपात पर्यटन नकाशाचेर हाडपाचें एक म्हत्वाचें पावल आमी घेतलां। थोड्याच दिसाच्या भितर ह्याय प्रकल्पाचो फावंडेशन स्टोन आमी घालपाचें आसा। गोंयभर स्वतंत्रताय दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो। खबर आसा खुबश्यो गोष्टी आमचे प्रोजेक्ट दिले जातात। आज बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट दिले जाता, बट आय एम एश्युरिंग फुडलो 15 ऑगस्ट जावच्या पयलीं तो बस स्टँड 100% जातलो। हांव डे टू डे काम फॉलो अप करता। Let us recollect the extreme sacrifices made by people who never thought of themselves, who were selfless in their thoughts towards our country. त्याच्या उपकार झाले कोणी आम्ही त्यांच्या याद करतात आणि आम्ही त्याची याद काढतो। आमची भुरग्यांक काडपाक जाय की आमी जे आसा फडक्याची गुलामी आशिल्ले, आमी गोंय पागडाची गुलामी आशिल्ले आणि 450 वर्सां त्याची गुलामी आमी आशिल्ले। जेन्ना भारत देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा सकल विकसित भारताच्या दिशेन वाट चलता तेन्ना गोंय सरकार तांच्या ह्या वावराक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकल योगदान दिता हे हांव अभिमानान सांगता। विकसित भारत स्वयंपूर्ण गोंय करतना डबल इंजिन सरकार नेटान पावलां मारता। युवा, शेतकरी, महिला आणि गरीब कल्याण हे आमच्या डबल इंजिन सरकारचे ध्येय आसा।
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. न्यूक्लियर हल्ल्यांचो धमको चालू उरल्यात भारतीय जवान आपल्या पद्दतीन जाप दितले. प्रधानमंत्री मोदीची पाकिस्तानाक शिटकावणी. भारताची पहिली सेमीकंडक्टर चीप हेच वर्सा देशी फायटर जेट इंजिन 3.5 कोटी रोजगाराची स्कीम. एकूण 80व्या स्वातंत्र्य दिसा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 103 मिनटां उलोवन विक्रम केलो. इंदिरा गांधीचो 11 स्पीचांचो विक्रम मोडलो. भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं. न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा. आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी. सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं. एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा. ये पूरी आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से हो. अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया. आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे. मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलोच, मात आनीक थोडे वेळ वचूंक येता. मुख्यमंत्री हेडोन मुखेल फुडाऱ्यांकडे चर्चा करून सल्लो घेवन निर्णय जातलो. गोविंदा काडलो तो खंय गोंयच्या हिता खातीर सेक्युरिटी एजन्सीचे लोक खंय गँगवारांनी तांच्यो नाड्यो आवळूंचो वेळ आयला. आमचो प्रत्येक खेपेक हो जो इंटरव्यू आसा तो सारको असो मुहूर्त आशिल्ल्या भशेन चवथीच्या पयलीं जाता. एक चवथीच्या 2 दीस पयलीं जाता किंवा 8 दीस पयलीं जाता. ह्याय खेपेक तो सारको चवथ तोंडार पावतकीर जाता. ही तिसरी चवथ. ज्या चवथीक हांव तुमकां हो प्रश्न विचारता कॅबिनेट रिशफलाचो, 2 चवथी जाल्यो. आज तरी तुमी म्हाका कितें सांगतले? कॅबिनेट रिशफल करप तसो म्हणजे सगळे सामके विचार करून करचो पडटा. ओके, डेफिनेटली आय एम ऑलवेज कन्सल्टींग माय हायर लिडरशीप एट सेंटर आनी कन्सल्ट करूनच करता. अजूनही थोडोसो वेळ वतलो. जेन्ना करपाचें आहा पळय न्हू, डेफिनेटली एक पोस्ट वेकंट आसा, तो जाता तितके बेगीनय भरपाक जाय. हाज्या खातीर मातसो गडबड आसा, बट जातलो इतकें हांव सांगूं शकतलो. पण आनी वेळ वतलो म्हणटा तुमी. थोडोसो वेळ वतलो. कालच इन्स्ट्रक्शन्स दिला की ज्यो सेक्युरिटी एजन्सीज चलोवपाच्या हे होम डिपार्टमेंटाच्या अंडर रजिस्टर्ड आसचे पडटा. दर इज वन एक्ट, म्हाका आत्तां नांव याद जायना तें, बट जर त्यो रजिस्टर्ड ना जाल्यार अश्यो सगळ्यो सेक्युरिटी एजन्सीज हांव बंद करपाक लायतलो. कारण मेनली हे गँगवार आनी सेक्युरिटी एजन्सीज हेंचो डायरेक्ट लिंक आसता. आनी म्हणून तर हे अशा पद्दतीच्या म्हणजे बिझनेस इंट्रस्ट जो आहा पळय हे गँगवार क्रिएट करता. हाऊ डिफिकल्ट वॉज इट टू रिमूव गोविंद गावडे फ्रॉम कॅबिनेट पर्सनली? एक गजाल आसा म्हणजे इट इज एन डिसिजन. शेवटी हांवें म्हटलां की हय हांवें डिसिजन घेतलें. काही गजाली ज्यो आसा ह्यो पक्षशिस्त आनी बाकीचे हे करून घेवचे पडटा. बट नो डावट ही इज माय गूड फ्रेंड, ना म्हणना. बट जेन्ना राज्य चलयता आसतना काही गजाली ह्यो राज्याच्या इंट्रस्टान चलोवपाच्यो आसता आनी राज्याच्या इंट्रस्टान घेतलेलो निर्णय आसा.
गोंय विधानसभे खातीर एसटी रिजर्वेशन बिल संसदेत पास जाल्या उपरांत खरें मात मागणी आशिल्ले अशें 2027 लागू जावचें ना. मुख्यमंत्री म्हणटा 2011त सेन्सस जाला, नवो सेन्सस डिलिमिटेशन गरजेचें. सरकार यत्न चल्लो मात केन्नाय तें सांगप कठीण. कायद्यांत जाणकार म्हणटा डिलिमिटेशन प्रक्रिया आनी सेन्सस म्हत्वाचो सगळ्या आयोगाचेर. मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं. ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे. सामान्य मानवी की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे. बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी. हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा. रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है. मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए समय तेज गति से आगे बढ़ रहा है. हम दरवाजे खटखटा रहे हैं और बहुत तेजी से हम उसको अचीव भी कर लेंगे. और कोई तो दिन होगा मैं आपके बीच आकर के लाल किले की प्राचीर से ये खबर भी सुनाऊंगा. आज युवाओं के लिए, नए नए सेक्टर्स में हमारे नौजवानों के लिए अवसर बन रहे हैं. स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार, बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप, इस पर एक बहुत बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है. और इसलिए देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया. मेरे देश के नौजवानों के लिए आया. आज 15 अगस्त है. आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं. आज से प्रधानमंत्री फाटले 2 म्हयने गोंयांत सीईओ नाशिल्लो घडणुकेचो विरोधी पक्ष फुडारी युरीन आलेमावान निशेध केलो. काँग्रेसीन दिल्लीत वोट चोरी मुद्दो काडलो तेन्ना खंय गोंय काँग्रेस सीईओक मेळपाक हाजीर केल्ले. उपरांत रातोरात सीईओक हाडून बसयलो म्हूण युरी मुखार उलयलो. ताका 2 म्हयने हिंगा गोंयांत सीईओ आसूंक नाशिल्लो. जेन्ना आमी देशभर ही वोट चोरीचो जेन्ना हो मुवमेंट जालो, ते वोट चोरीचो मुवमेंट जालो तेन्ना आमी डिक्लेअर केलें की वी वूड गो टू द सीईओज ऑफिस. And immediately when we declared that night, the Election Commission of India appointed Sanjay Goyal as the CEO. This shows that basically for 2 months, why was the CEO not appointed? Goyant at the Italy election is gone into election mode. In the sense, there is ZB election, there is municipal election, there are elections of the MLAs, there are panchayat election, but still CEO was absent for 2 months. So I condemn this act. And म्हाका दिसता these offices should be neutral. न्यूट्रलिटीचो जेन्ना प्रश्न येता, 100% connivance of the election commission with the BJP government. It has become one of their department, and they should not operate under the instructions of the Shaka. This is what is the people fear, because there are several cases in the state of Goa as well. We welcome the vote purity, but हुई ना हुई म्हाका दिसता अंडर द नेम ऑफ प्युरिटी म्हाका दिसता ट्रान्सपेरन्सी आसपाक जाय, आनी गोंया स्टेटांतूय ट्रान्सपेरन्सी आसपाक जाय. गोंयांतली पयली प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी म्हूण परूल युनिव्हर्सिटीक बावटो. गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीचे एक्ट 2020 खाला ही मान्यताय NEP आनी उद्देग वेवसाय मतींत धरून खंय बेज बऱ्या साधन सुविधां सयत शिक्षण दिवपाचो यत्न. कंप्युटर एप्लिकेशन, कंप्युटर सायट इंजिनियरींग, हेल्थ सायन्स, फिजिओथेरपी आनी नर्सिंग सारकिले कोर्स खंय युनिव्हर्सिटींत. पारूल युनिव्हर्सिटी गोंयांत येवपी पयली प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी. पारूल एज्युकेशन फाउंडेशन म्हणटा त्या प्रमाण गोंयच्या भुरग्यांक परवडपी आनी दर्जेदार शिक्षण दिवपाचो खंय यत्न. किटल केप्यां येवपी हे युनिव्हर्सिटींत NEP आनी उद्देग वेवसायांक मतीन धरून खंय बेस्ट बऱ्या साधन सुविधा सयत शिक्षण दिवपाचो यत्न. पदवी आनी पदव्युत्तर शिक्षणाची वेवस्था.
व्यवस्थापन, कम्प्युटर ॲप्लिकेशन, कम्प्युटर सायन्स, इंजिनियरिंग, हेल्थ सायन्स, फिजिओथेरपी आणि नर्सिंग सारकिले कोर्स युनिव्हर्सिटीत शिकयतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. नर्वेची फामाद अष्टम त्रिवेणी संगमाचे मोठ्या भक्तीभावान जाली सुवात मसुंडीची मात अष्टमी निमतान सांगणे करूंक गर्दी. दिसभर अष्टम 3 सणां जावचे आदी सगळे कळून लोक चल्ले. थंय खंय रातचे कोण रावनात. जन्माष्टमीच्या निमताचे असंख्य असे भाविक भक्त हांगासर आमच्या या नार्वे स्थळांत पावतात आणि आपली पूजा अर्चा पंचगंगा या तीर्थस्थळाचे जे धार्मीक रहस्य आसा, धार्मीक जो सलोखो आमकां दवरलेलो आसा आणि ह्या स्थळाचे जी प्रचिती आसा ती सबंद गोंयभर फामाद आसा. म्हणून आयज अनेक असे भक्त भाविक मोठ्या संख्येन आयज हांगासर उपस्थित जाता, पूजा अर्चा करतात. ह्या पंचगंगा ह्या स्थिराचेर जी आपली मनोकामना आहा ती मागतात. आज हांव सगळ्या विनंती कित्याक जे ह्या दिसाचे शुभेच्छा दिता आसतना देवाचे आशिर्वाद, असंख्य असे आशिर्वाद या पद्धतीचे लाभचे. अशी एका पुराणात कथा आहे की भगवान श्रीकृष्णाने एका राक्षसाचा वध केला आणि त्याला प्रायश्चित्त म्हणून त्यांनी एका ऋषीने त्याला असं सांगितलं की ह्या तीर्थक्षेत्रावर स्नान कर, तुझं त्या पापाचं परिहार प्रायश्चित्त होईल. अशी एक कथा आहे, म्हणजे त्याला एक दंतकथा असं म्हणतात. पुराणात अशी कथा आहे अशी म्हणतात. तर ह्या अनुषंगाने आजचा दिवस आणि ह्या ठिकाणी जो काय इकडे जो एक देव आहे, या देवाची इकडे जी काय यात्रा भरते, जत्रा आजच्या दिवशी, आणि ही जत्रा सकाळची असते आणि जशी सकाळची असते तशीच रात्री म्हणे भूतांची इथे जत्रा भरते असं म्हणतात. त्यांनी 100 वर्षापूर्वी परंपरा केली. ही श्री शांतादुर्गा ग्रामस्थ गावकर वाड्याली पालखी सकाळी 5:30 अभिषेक झाल्या उपरांत थंयसून देवळांतून बाहेर सरत 10 किलोमीटर ही पायवाट करून आता तीर्थस्थानार पावली आसा. अंदूचो गोंय फिल्म फेस्टिवलाचे नेटान जाल्ला 3 वर्सांच्या गॅपा उपरांत परत हो महोत्सव सुरू केला. लोकांनी मोठ्या संख्येन वांटेकार जावचे म्हूण ESGचे उपाध्यक्ष दिलायला लोबवले. निमण्या दिसा शॉर्ट फिल्म सर्त जातली. लोकांक फुकट फिल्मां पळोवपाक संद. The most challenging thing is getting Goans to watch our movies. The Honorable CM and me and we all have been appealing to people. There is one more day to go. Falya aning picture screen zatli. We screen 6 movies in today 7, tomorrow again another 7. So the best of movies are being screened. I would request all my fellow Goans. It's free of cost. तुम्ही फकत तुमचे ID घेऊन येवपाचे. There is nothing more we are asking. And come and support our local Goan filmmakers. आमचे गोंयकार कास्ट, गोंयकार क्रू, गोंयकार I mean it's all 19 feature films आणि 4 non feature films. Besides that आमचे कडे आम्ही वर्कशॉप दवरलेले आहा, मास्टर क्लासेस दवरलेले आहा for all our youth and everybody who's interested in making films or knowing some part of the film. Every day सकाळच्या वक्तार आमचे मास्टर क्लासेस जाता, वर्कशॉप्स जाता, तेका येऊन भाग घेवचो. इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. I mean there is nothing to be paid. So गोंयकारांनी हेजो फायदो घेवचो. AFC चॅम्पियन लिगात FC गोवा आणि क्रिस्टोफर रोनाल्डोच्या अल नजर टीम एकच गटात. FC गोवा 8 रोनाल्डोच्या टीमीची फायट शक्य 2025 कलिंगा सुपर कपाच्या जैतिवंत FC गोवा सौदीच्या अल नजर आणि इराकच्या अल झवरा SC आणि तजाकिस्तानाच्या FC एस्तिक्योला सहित ग्रुप डीत 16 सप्टेंबर सावन डिसेंबर मेरेन सर्त.
FC Goa have been drawn into Group D of the AFC Champions League 2, where they will face Cristiano Ronaldo's Al Nassr. The official draw of the AFC 2 took place today. FC Goa finds itself in an exciting group alongside Cristiano Ronaldo's Al Nassr from Saudi Arabia, Al Zawra SC from Iraq, and FC Ishikhtol from Tajikistan. After hearing the news of the draw, Goans have been buzzing with excitement to see their hero Cristiano Ronaldo play on Indian soil, possibly for the first time. We might also get to see the likes of former Liverpool star Sadio Mane, Portuguese star João Felix, and possibly the latest addition Kingsley Coleman. This is Clive Alvarez with Omkar Falari for Prudent. बुलेटिन इतल्यार सोंपता बुलेटिन पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार फॉलो करात प्रुडंट प्लस एप व्हॉट्सएप ट्विटर फेसबूक टाटा प्ले एप जिओ टी एपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं.